कोरिंथकारांक पावलूचें दुसरें पत्र. प्रस्तावना. नोमान आनी दिनवासनी. चॅप्टर 1. पावलू, देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी आमचो भाव तिमोथ, कोरिंतांत आसलोले देवाचे पवित्र सोबेक आनी सगळे आकायेंत आसलोल्या सोमेस्त भक्तांक हें पत्र बरयतात. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां फावो जावं. देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, सदांच दयाळ बापूय आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी आमकां धीर दिवपी. तर ताका वाखाणुया. सगळ्या आमच्या कश्टां दुखींनी तो आमकां धीर दिता. हे परी आमी देवा कडलो आमकां येता तो धीर घेवन सगळे तरेच्या त्रासांक सांपडलोल्यांक धीर दिवंक शकता. जशें बाप आमकां क्रिस्ताच्या कश्टांनी भरपूर वांटो दिता, तशेंच तो आमकां क्रिस्ता उदेशी भरपूर धीरय दिता. आमी आटे विटे काडटा तर ते तुमकां धीर आनी सोडवण मेळचे पासत आमकां धीर मेळटा. तर होय तुमकां धीर मेळचे खातीर अशें आमी भोगता तेच कश्ट दोग तुमी थीरपणान भोगूंक पावतल्यात. तुमचे विशीं आमचो भरवंसो थीर, कित्याक कश्टां दोगडांनी आमची भागीदारां जावन धीरांतूय तुमी आमची भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणाव. भावां भयणीनो, आजियेच्या प्रांतांत केदे आमी उपद्रे कश्ट भोगल्यात ते तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. कितलो जोड भार आमचेर पडलो तो आमच्यान सोंसूं नजो तितलो. त्या उपद्र्या कश्टांतले आमी जिवे उत्तोल्याव म्हूण आमकां भरवंसोच नासलो. खरेंच मन्नाचें फर्मण आमचेर पडलेंशें आमकां दिसलें. आमी कशेच भाशेन आमचेर पातयेना जावंक हें अशें घडलें. फकत देवाचेर आसचो सगळो आमचो विस्वास, कित्याक मेल्ल्यांक पर्यंत जिवंत करूंक ताका तांक आसा. मन्नाच्या येद्या व्हडा संकटांतले ताणें आमकां निवारले आनी ह्या फुडेंय तो आमकां निवारतलो म्हूण आमचो भरवंसो. तुमच्याय मागण्यांचो आमकां आदार मेळूं अशें जायत्या जाणांच्या मागण्यांनी देवान आमकां केला त्या उपकारा खातीर जायतीं जाणां आमच्या नांवान ताका दिनवासतलीं. 1. पावलू कोरिंथकारांक समजायता. पावलू आपली येवजण कित्याक बदलल्या ती सांगता. सगळ्यां कडेन पूण भोव करून तुमचे कडेन वागतना आमची चाल सदांच देवाक जाय तशी प्रमाणीकपणाची आनी सादेपणाची जाली. हातूंत मनशाचे जानवायेचेर पातयेवन न्हय, पूण देवान फुंक्या दिल्ल्या देण्याचे पदवेचेर पातयेवन आमी चल्ल्याव. हाचे पासत आमकां अभिमान भोगता आनी हें तुमकां खात्रेन सांगता. आमच्या बरोवपांत तुमकां स्पश्ट वाचूंक जायना आनी सारकें समजूंक मेळना तसलें कांयच आमी तुमकां बरयना. जशें तुमी अजून पर्यंत आमची चाल इल्ली समजूंक पावल्यांत, तशेंच तुमी ती सारकीच समजूंक पावतल्यात म्हूण भरवंसो बाळगिता. अशें आमच्या सोम्या जेजूचो दीस येतलो तेन्ना जसो तुमचे खातीर आमकां अभिमान भोगता, तसोच आमचे खातीर तुमकांय अभिमान भोगतलो. ह्या सगळ्याची खात्री म्हाका आसली देखून हांव पयलीं तुमचेशीं वचूंक आनी अशी तुमकां दुपेट खुशालकाय दिवंक सोदतालो. म्हणजे म्हजी येवजण अशी आसली, तुमच्या गांवांतल्यान मासेदोनियेक वचूंक आनी मासेदोनियेंतल्यान परतून येतना नव्यान तुमचेशीं येवंक, मागीर वाटेक गरज तो आदार तुमचे कडलो घेवन जुदेयाक वचूंक येवजितालो. अशी म्हजी येवजण आसली म्हणटच हांवें ती वयल्या वयर बदलल्या म्हूण दिसता तुमकां.
हो म्हज्या मनशां स्वयंपाक आवडटा तें पळोवन म्हज्यो येवजण्यो कोत्ता आनी म्हज्या मनांत बरोबर ओय ओय आनी ना ना आसा म्हूण समजतात तुमी. जसो देव दिल्लें उतर विस्वाशीपणान पाळटा तशें आमचें उतर तुमकां बरोबर ओय आनी ना अशें जावंक ना. हांवें सिल्वानान आनी तिमोतान तुमकां परगटला तो देवाचो पूत जेजू क्रिस्ता बरोबर ओय आनी ना असो केन्नाच जालो ना. तो सदांच ओय, कित्याक देवान केल्ल्या तितल्योय बासावण्यो ताचे सवें ओय जाल्यात. आनी ह्याच पासत ताचे वरवीं देवाक महिमा दिवचे खातीर आमी आमेन म्हणटा. खुद देवान आमकां आनी तुमकां बरोबर जेजू क्रिस्ता सवें घोट रिगून दवरल्यांत. देवानूच आमकां आपले सेवेक माटल्यात आनी आमी सगळीं ताची म्हणून आमचेर ताणें आपलो शिक्को मारला आनी इसारो जाल्ले परी ताणें आमच्या काळजांनी आत्मो घाल्ला. म्हज्या जिवाच्यान सांगता हांव नव्यान कोरिंताक वचूंक ना जाल्यार हाचें कारण एकूच, तुमकां आनीक दिवंक दिना जावंक. हाचो गोवाय देव. खरेंच तुमचें भावार्थाचें जिवीत जबरदस्तेन चलोवंक आमचें मोन न्हय. तुमचो संतोश वाडोवच्या मोनान तुमचे बरोबर वावरूंक आमची खोशी, कित्याक तुमचें भावार्थाचें जिवीत थीर. देवाचें उतर हें